सद्याक आमी येयल्ली आहा पेंजीम आनी हांव म्हजो व्लॉग हो तो स्टार्ट करपाक विसरलें, सो हांव आतां व्लॉग स्टार्ट करता। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चॅनल। सो फ्रेंड्स, हांव म्हजो ब्लॉग आतां इवनिंग स्टार्ट करता। ओके, सद्याक आमी येयल्ली आहा पेंजीम आनी हांव म्हजो व्लॉग हो तो स्टार्ट करपाक विसरलें, सो हांव आतां व्लॉग स्टार्ट करता। आनी त्या भयणीक मातशें थोडें कितें काम आहलें, फ्लावर्स आनी बाय करपाची। ओके, ती बी हांवें कलेक्ट केली। सो आतां आमी येयल्ली आहा च्या पिवपाक पेस्ट्री विक्टोरिया पेंजीम। सो हांव तेजे भायरूच तुमकां व्लॉग स्टार्ट करता। सो आतां भितर वयता च्या पिवपाक। ओके, आनी असो रोड आहा, गाडयो बी वयता, हांव म्हजो आवाज तुमकां येता जाल्यार। आनी म्हाका मातशें थोणूय जाल्लें आहा, सो आवाज मातसो डिफरंट येतलो। काल मातशें म्हाका जोर येयल्लो, थोणूय जाल्लें, थोडो मातशें आहा, जोर म्हणटू गेलो। ओके, सो आतां भितर येता आनी तुमकां मेळटा। हाय फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आमी न्हू गेल्ली पेंजीम, जे भशेन तुमकां स्टार्टिंग सांगला। ओके, सो पेंजीम आमचें काम बी करून जाल्या उपरांत मागीर च्या पिवपाक गेली पेस्ट्री विक्टोरिया पेंजीम आहा पळय ते। थिंगासर एम्बियन्स बी बेस्ट आहा सामकें। आमी पोरबोरीम विजीट केला आनी हिंगासरूय केला आमी, आमचे मार्गांव आहा पळय तेय बीन। आनी पेंजीम हांव फर्स्ट टायम गेल्ले, सो थोडेशे हांवें फोटो बी काडले आनी आमी ऑर्डर केल्ले थिंगासर। हांवें केल्लें म्हाका चिकन बर्गर, भयणीन केल्लें आपणाक पिझ्झा, चिकन पिझ्झा केल्ली भयणीन, आनी आंतोनीन केल्लें आपणाक वेज सँडवीच। ओके, आनी भयणीन आपणाक आनी कहलो तरी चिकनाचो कहलो ब्रेड ऑर्डर केल्लो आनी चिकन हनी विंग्स ती ऑर्डर केल्ली। ओके, आमी भायर सरली वचपाक घरा वयता आसतना आमी घरा कडेन येयल्ली तालिगांव सायडीच्यान। ओके, आनी थिंगासर मिस्टर तालिगांव आमचे फेस्त जालां, दॅट इज सेंट मायकल। सो थिंगा म्हाका वाटेक मेवली फेरी, सो हांव मातशें फेरयेन रावलें कित्याक म्हाका कितें वस्तू घेवपाक जाय आसलें म्हणून। ओके, एक्चुली ताजे पयलीं आमी गेल्ली हितून आमचे 65 शॉपार। ओके, पेंजीम गेल्ली आमी 65, बट थिंगासर हांवें शूट काय करूंक ना, म्हाका उडासूच ना शूट करपाक। थिंगासर हांवें घेतले कंटेनर्स आनी मागीर हिंगासर फेरयेनूय म्हाका घेवपाक जाय आसलें, सो भयणीन घेतलेलें आपणाक मातयेचें धुपेल आनी हांवें घेतलें म्हाका 500 प्लास्टीक, बिकॉज नुस्तें बी क्लीन करतना जाय पडटात न्हू, सो तेका लागून हांवें म्हाका त्यो घेयल्या। आनी थिंगासर न्हू फ्रेंड्स म्हाका बरी कार्पेटां मेवली पळय, बरी सवाय आहली, 200 रुपयांक एक मेवलें म्हाका, अदरवायज ती बरी म्हारग आसता, सो ती हांवें 2 घेयली आनी किचन टावल्स घेयले म्हाका। ओके, आनी बाबाक एक कार घेयली मागीर आंतोनीन। आमी फेरयेन पावतात पावसूय येयल्लो, सो म्हाका जाता ते भाशेन शूट केला। आमी खंय वचोंक बी काय ना, डायरेक्टली घरा येयली। ओके, कित्याक भयणीक ड्रॉप करून पोत्ती आमकां आमच्या घरा रिटर्न येवंक जालें न्हू, सो तेका लागून। ओके, सो हो म्हजो आयचो धाकटोसो व्लॉग हांगासर एंड करता। इफ तुमकां लायक जाला जाल्यार लायक करा, शेअर करा, मागीर चॅनलाक सबस्क्रायब करा।